नमस्कार. म्हजें नांव गौतम नायक. हांव कांवळार सावयवेऱ्यां रावतां. ह्या वर्सा आमी डेकोरेशन करपाक नॉर्मल सोशल अवेरनेस इशू घेतलेलो आसा. जो मेन टॉपीक आसा तो आमचो माय म्हादय. तितून माय म्हादय आडयतकीर गोंयचे जितलो कितलो परिणाम जावंक शकता ते आमी दाखोवन दिल्ले आसा. जे म्हादयच्या उदकाचेर अवलंबून आसा तांकां कितपत हे म्हादयचें उदक जाय हे आमी ह्या नॉर्मल डेकोरेशनान दाखयल्लें आसा. प्रत्येक वर्सा आमी फाटली 5 वर्सां जाले आमी तरेकवार कसले कसले डेकोरेशन जावन आमची कला सादर करता. सो हे फावटी मनान येयले की एक सोशल इशू घेवचो, जो गोंयचो मेन इशू, प्रत्येक विलेज जो इशू फेस करता तो घेवचो आनी तो हायलायट करचो आनी लोकां मदीं अवेरनेस हाडचें, होच मेजर हेतू आशिल्लो. हे कशें केलां डेकोरेशन, कशें केलां? मेजर हे पेंटिंग बेस्ड आहा. सो म्हजे धाकटे भयणीन आनी फ्रेंडान मेळून आमी फूल कॉन्सेप्ट क्रिएट केला आनी तो मागीर वॉलाचेर पेंट करून हाडलो. सो मनांचो कॉन्सेप्ट वॉलाचेर हाडपाक सो मेजर पार्ट आहा तो म्हजे भयणीचो आसा. सो तिणेन तो मेजर आपल्या कलेंच्यान हांगासर सादरीकरण केल्लो आसा. आमकां हांगा वॉलाचेर देवूळ दिश्टी पडटा, वाघ दिश्टी पडटा. कितें कशें तरेन केलां मातशें एक्सप्लेन करता? ओके. मेजर आमी म्हादयचो थीम घेताना आमी नॉर्मल दाखयलें की गोंयान सगळ्याक शेती चलता, जंगल आसा, मागीर जनावरां आहा ती म्हादयच्या उदकाचेर डिपेंडंट आसा. सो प्रेजेंट लायफ आमची जाता, पूण फाटले एक वर्सासून मेजॉरिटी पर्सेंटेज ऑफ म्हादयचेर उदक आसा तें डायवर्ट जाल्लें आसा. ताका लागून आमची वायल्ड लायफ डिस्टर्ब जाल्ली आसा. सो आमी ते एक संकल्पनेन घेताना की वयर माऊलीचें देवूळ दाखयल्लें आहा कणकुंबीचें, जे कॅनलाक लागून भरपूर डिस्टर्ब जाल्लें आहा, तेजे सरावंडींग सुद्दां इवन ते हायलायट केल्ले आसा आमी. सो त्यान भायर मागीर आमी तें उदक व्हरोन ते तेंच्या डॅमाक वा तांकां एग्रीकल्चर पर्पज म्हणून यूज करपाक व्हरता ते, बट इन एक्चुअल ते थंयसर इंडस्ट्रियल बेसाक यूज जावपाचें आहा. सो सेम वे आमी ते इंडस्ट्रियल युजाक आहा ते दाखयल्ले आसा. सो 100% ते फार्म हावसाक वचना, ते मॅक्झिमम 80% ते इंडस्ट्रियल युजाक वयतले आनी जस्ट 20% उरता ते फार्म हावसाक वयतले, ते शुगरकेन फार्मर्सांक ते दाखयल्ले आसा. त्यान भायर आमी प्रेजेंट आमचो शेतकार भाव आसा तो डिपिक्ट केल्लो हांगासर आहा, जो म्हादय बेसाचेर अवलंबून आसा तो. सो तो प्रेजेंट फ्युचर 30-50 इयर्स फुडें फ्युचर जनरेशन पळयता, गोवा मॅप पळयता जाल्यार त्या मुखार फूल दुश्काळ दिश्टी पडटा हांगासर. जे वाळवंट कशें जाल्लें आहा, जमीन फुटलेली आसा, झाडां पेडां ना, तितून सगळी जमीन फुटलेली आसा, न्हंय आसा ती सुकलेली आसा, व्हडे आसा ते मोडलेले आसा. सो ताका मुखार पळयलें जाल्यार फूल दुश्काळ आनी म्हादयचें अवलंबून आसा, तेंचें फ्युचर कांयच दिश्टी पडना ताका.
सो ताका भितर एकूच होप दिसता, तो टायगराचो होप दिसता. जेणे करून जर म्हादय वायल्ड लायफ टायगर रिजर्व जाल्यार तितून कितें तरी म्हादयच्या बाबतीन सवलत जावन आमकां मॅक्झिमम उदकाचे लेवल आहा ते मेळपाक शकता. सो तो एक ताका टायगराचो होप दिसता, जेणे करून म्हादय वायल्ड लायफ टायगर रिजर्व जावपाक शकता. एक्चुली हो कुळमो देव आसा तो आमचो मेन गांवची शीम आसा ही, जे बुटखामार आमची वेरेची शीम आसा ती बुटखामार सोंपता थंयसर वयर दोंगराचेर कुळम्या देवाचें हें देवस्थान आहा, बारीकशें देवस्थान आहा. तें सामकें पयलींचें आनी पारंपारीक जे सिमीट वापरिनासतना चिरे वापरूनच खाली केल्लें आसा. आतां प्रेझेंटली प्रॉब्लम म्हटल्यार आमकां ते वयपाक वाट आसा, थंयसर ऑलरेडी गेट घातलेली आसा आनी ते ऑलरेडी रिजनल प्लॅनान आमकां मायक्रो इंडस्ट्रियल झोन म्हणून दाखयता थंयसर. सो तेजे एक अवेरनेस हाडपा खातीर की प्रेझेंटली गांवच्या लोकांक कळपाक जाय की आमचें मेन देवस्थान आहा, प्रत्येक कसले गांवचो कितें प्रोग्राम करता देवाचे बाबतीन करता जाल्यार ह्या देवाक तेजो मान दिवचोच पडटा थंयसर. सो ते आमकां सेव करपाक जाय आमचें देवस्थान आहा तें, आनी मॅक्झिमम गांवच्या लोकांक आहा तें खबर ना तें. हे आमचे आज्या खांडेर म्हणटा आमी वेरेचे लोक आहा ते शितोळान स्थिर जाल्ले आहा. हांगासर खूब मेजर हिस्ट्री आसा हांगासर, जेका हांगासर व्हडलें कन्स्ट्रक्शन आहा तें पांडवकालीन बांदलेलें म्हणून म्हणटा तेका. तितून हांगासर तळे आहा व्हडले, तितून उदक स्टोर जातालें. सो प्रेझेंटली अशें जाल्लें की थोडे कन्स्ट्रक्शन वर्क हांगा जाताले की व्हडले तळे बांदपाचे आशिल्ले हांगासर टँक बांदपाची. तितून आमचे थोडे कितें मोडले तेंच्यांनी. सो आमी ऑलरेडी ते तेंचे कडल्यान अगेन रिपेर करून घेतलेले आसा. आनी हे आसा ते आर्चिओलॉजिकल डिपार्टमेंटा कडल्यान तेजी हिस्ट्रीन नोंद जाल्ली जाय आनी तेजी स्टडी जाल्ली जाय की खंयच्या काळांचें कितें आशिल्लें. अशें आमच्या गांवांत भरपूर कितें वेगवेगळे हिस्टोरिकल मॉन्युमेंट्स आसा तेजे स्टडी जावपाक जाय. सो होच हेतू आशिल्लो की थोड्यो गजाली आमच्या गांवच्यो हायलायट जावन तेजी स्टडी जावन मुखार तेजेर अभ्यास जावचो.